प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 26 बोड 14 ते 29 पर्यंत. मार्क chapter 6 verses 14 to 29. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजूचे नाव गाजताले देखून हेरोद राजाक ताची खबर पावली. कांय जाणां म्हणत जिवा बातीस मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून ताचे कडेन विजवितां जातात. पूण कोण कोण म्हणत तो एलिजा, आनीकूय हेर कोण म्हणत तो एक प्रवादी, आदल्या प्रवाद्यांतलो एकल्या पोरी तो एक प्रवादी. ते आयकून हेरोदीन म्हणलें, हांवें शीस कापूंक लायिल्ले तोच जिवो नव्यान जिवो जाला. तर त्याच हेरोदियस नांवाच्या आपल्या भावाक फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली. तिका लागून ताणें मनीस धाडून जुआवांक धरलोलो आनी बोणकुणींत घाल्लो, कारण जुआव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुज्यान तुजी बायल करून दवरूं नजो. पूण हेरोदियासीच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ती ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिमोद मनीस म्हूण जाणा जावन हेरोद जुआवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून पाटी फुडें सरतालो आनी तोरी खुशे मनान ताका कान दितालो. अशें आसता हेरोदीन आपल्या वाडदिसा आपल्या अधिकाऱ्यांक, आपल्या सुबेदारांक आनी गालिलियाच्या व्हड व्हड मनशांक एक व्हडलें रातचें जेवण केलें. तेन्ना एक सुयेग उप्रासलो आनी तेच हेरोदियासीची धूव भितर सरोन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगाती जेवतेल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी तिका असो सुपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो. म्हजे राजवटीचे अर्द जाल्यात लेगून. भायर वचून चेडवान आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, जुआव बातिस्ताचें सीस. रोकडीच राजा सरशी ताकतीन भितर येवन चेडवान अशें मागलें, आतांच्या आतां एका ताटार जुआव बातिस्ताचें सीस तुवें म्हाका दिलेलें जाय. राजाचेर व्हड संताप आयलो, पूण आपल्या सुपुतांक आनी हाजीर आसलेल्या पावण्यांक लागून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. तेच घडयेक राजान राखणदाराक धाडलो आनी जुआवाचें सीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकुणीन ताची तकली कापली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी चेडवान तें आपल्या आवयक दिलें. हें आयकून जुआवाचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणें ती एका समाधीन घाली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आतां खूब विजमितां कोत्ता, खूब मिलाग्री कोत्ता. आनी आयचें देवाचें उतर म्हणटा आमकां की जेजूचें नांव गाजतालें देखून हेरोद राजाक ताची खबर पावली. चोदाई वड आयज आमकां सांगता की जेजूचें नांव गाजतालें देखून हेरोद राजाक ताची खबर पावली. भाव भयणीनो, आमी आतां ह्या संवसारान 2000 वर्सां जावन जेजू येवन संवसारान येवन आतां पोत्तून गेला सोगीच्या बापा आनी आतां 2000 वर्सां जालीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान चलतालो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसतालो, कितली विजमितां कोत्तालो, कितल्यो मिलाग्री कोत्तालो, देवाचें उतर परगट कोत्तालो, शिकोण दितालो सगल्यांक. थोड्या वेळार जेजूचें नांव गाजलें आनी हेरोद पातशाक पासून ताची खबर पावली. भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान येवन देवाचें उतर परगट करून, सगल्यो मिलाग्री करून, अजापां करून, लोकांक पेकोणी दिवन ताजें नांव हेरोद पातशाक पावलें. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी सगलीं आमी म्हणटाव आमी क्रिस्तांव, आमी सगलीं म्हणटाव आमी भावार्थी, आमी सगलीं म्हणटाव की जेजूच्या नांवान आमकां सगलें हें करूंक जाता, कित्याक जेजून आमकां सांगलां
जुवाचो 14, 20 बोर्ड 12 म्हणटा, जो कोण म्हजेर भावार्थ धरता, जो कोण म्हज्या उतरा प्रमाणे चलता, जो कोण म्हजो शीस जाता, जे वस्तू हांवें केल्यात तें करूंक पावतली. सगलो भावार्थी लोक आहा, जो खरेंच म्हणटा आपूण क्रिस्तांव, जो म्हणटा आपूण जेजूच्या पाटलावदार, जो म्हणटा हांव जेजूक म्हजो सोमी आनी दोनी मानला, त्या लोकांक जेजूच्या नांवान ह्यो सगल्यो मिलाग्री सगल्यो अजापां करूंक जातली. आनी भाव भयणीनो, आमी आयज एक प्रश्न विचारुया. जेन्ना भावार्थी लोक, जेन्ना राजा वर सगळे जे आमचे लिडर जे आहात, जे आमकां आमचे आमचे आमची आमचो देश चलयतात, आमचे गोंयांत चलयतात वा डिफरंट स्टेट्स चलयतात, त्या लोकांक आमची देवाचें उतर परगट करता तें आयकोन, आमी सगळी मिलाग्री करता तें आयकोन, आतां आमचें नांव, क्रिस्तांवाचें नांव तांच्या ती खबर आमी जें करता तें पावता काय तांच्या कानार. भाव भयणीनो, आमी आयज फकत क्रिस्तांव जाल्या फकत नांवान. आमी क्रिस्तांव जाल्यार फकत जेन्ना नातालांची परब येता, पास्कांची परब येता, आमी दास करता, आमी बँड वाजयता, फेस्तां करता, तेन्ना सामना वडे खाता, आमी व्हडलो भायल्यान दबाजो करता, व्हडले पुरसांव काडटा, सगळें जें भायलें आसा तें सगळें आमी करता. आनी देखून लोक चिंता की आमी क्रिस्तांव म्हणून, कित्याक तांचे भाशेन ती भाशेन भायल्यान करता, आमी भायल्यान करता, पूण जें करता आमी सगळो भायलो दबाजो करता. पूण खरें जें जेजून केल्लें त्या 2000 वर्सां पयलीं, आनी ताचें नांव गाजलें आनी हेरोद पादशाक ताची खबर पावली, ही खबर जेजूची, ही खबर जी आमी करता, मिलाग्री करता, पेकोणी करता, ही खबर म्हाका हांव विचारता भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक ही खबर आमच्या पातशाक पावता, आमच्या मिनिस्टरांक पावता, जो लोक आमची राजवटकी चलयता तांचे कडेन पावता काय, हो फकत कांयच थंयसर पावना. आनी जेजूचें नांव गाजलें कित्याक? हेरोद पादशाक, हेरोद राजाक ताची खबर कित्याक पावली? भाव भयणीनो, ताची खबर पावली कित्याक जेजू देवाचें उतर परगट करतालो, तो सगल्यांक बरें करतालो, थंयसर अजापां करतालो, पेकोणी करतालो. आयज भाव भयणीनो, आमीच आमकां विचारुया, आमी खरे पाटलावदार म्हणटा, आमी खरें म्हणटा क्रिस्तांव, आमी देवाचें उतर सदां आयकता, दिसपट्टेन देवाचें उतर आयकता. आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार काय? खरेंच आमी हें उतर आमच्या काळजांत रिगून, आमच्या मनाची नडसरणी करून खरें हें जिवीत आमी क्रिस्ती जिवीत जियेता काय? की जो लोक आमकां पळयता, जो कोण आमकां आयकता, जो कोण आमच्यो कन्यो पळयता, जो कोण आमचो मोग पळयता, क्रिस्तांव भावांचो मोग पळयता, जो कोण क्रिस्तांव म्हणटा, क्रिस्तांव भाव भयण्यो मदें मोग आसा, तो पळोवन तांकां अजाप दिसता काय? ती खबर तांकां पावता काय? भाव भयणीनो, आयज हे जे प्रश्न आमकां पवित्र आत्मा विचारता, ह्या प्रश्नाचेर आमी नियाळ करुया. ह्या प्रश्नाचेर आमी खरेंच नियाळ करून आतां देवाच्या उतरान रिगून आमच्या मनाची नडसरणी करून हें खरें क्रिस्ती जिवीत आमी पाळूंक आयजतान आमी फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.